शिरगांवच्या देऊळ वाड्याचेर गुलमोहराचें एक व्हडलें झाड पडून 2 घरां आनी टॉयलेटीची मोडतोड जाली। ह्या घडणुकेंत 2 लाखां परस चड रुपयांचें लुकसाण जालां। झाड कोसळ्ळें तेन्ना घरांत एक बायल आशिल्ली, मात हेर वायट घडणूक टाळ्ळी। बुधवारा सांजे ही घडणूक घडली। दिवचाच्या उजो पालोवपी दळाक खबर मेळटकीच दळाच्या जवानांनी मजत कार्य हातांत घेतलें आनी हें झाड कुशीक काडलें। काल एक मोठो इन्सिडंट जालो। असोच सांजच्या वराचेर एक झाड जे हुनांतल्यान हुमटून आमच्या दुसऱ्या झाडाचेर पडून आमच्या घराचेर पडलें। कांय स्ट्रक्चर आमचे डॅमेज जाल्ले आसा आनी इतले देवाची कृपा की कोणाकूच काय नुकसान जावना, मनशाक काय हार्म जावना। सो तेका लागून म्हजी आई भितरूच आसली रुमांत, त्या दुसऱ्या सायडीच्या रुमांत। तरी सांजच्या वराचेर झाड पडोन तिका काय म्हणजे आवाज आयल्या नंतर तिणें रोखडोच असो सगळ्यांक कळयलें की एक झाड पडोन आमच्या हेजेर दुसऱ्या सायडीच्या रुमाचेर पडला म्हणून।